डॉक्टर संजय कोलगांवकर GMC ब्लड बँक. सो आयज हो जिवन विद्या मिशनचे कॅम्प आयोजीत केलेलो आसा आनी ह्या कॅम्पाक जवळ जवळ 35 डोनर दोन ब्लड डोनेट केलेले आहा. म्हणजे मोस्ट ऑफ द 75% जे आसले ते न्यू डोनर आसले. सो म्हाका खबर आहा की आय रिमेंबर एक आमी कॅम्प केलो मुरगांव. फर्स्ट कॅम्प वॉज द जिवन विद्या मिशन वॉज इन मुरगांव 2004. So that was the biggest camp we had with this. आणि ज्या जसे आयज हो कॅम्प आयोजीत केलो आसा तशें हांव मानता की परत हो एवरी इयर शूड बी कंटिन्यू एज वन ऑफ द युअर मिशन फॉर दीस टू हेल्प ब्लड बैंक टू गेट इनफ ब्लड सो वी कॅन गिव एनी टायम ब्लड वेन एवर इज रिक्वायर्ड फॉर एनी पेशंट इन एनी हॉस्पिटल इन गोवा. हें आमचें मिशन आहा. सो यू हॅव टू बी पार्ट विथ अस. म्हाका सांगचें दिसता की जे कोण अशे आसा फिट डोनर आसा आनी रेग्युलरली प्रत्येक 3 ते 4 म्हयन्यान येवन ब्लड बँकेत किंवा खंयच्याय कॅम्पाक ब्लड डोनेट करचें. त्या कारणान की ब्लड बँकेन इनफ स्टॉक रावता आनी आमकां कोणाकूय जर गरज पडली इन एमर्जन्सी आमी दिता. आयज आमचे कडेन जवळ जवळ गेल्या वर्सा आमी 318 कॅम्प केलेले आनी ह्या वर्सा आमी जवळ जवळ आमचे टार्गेट आहा 350 ते 360 कॅम्प. आनी हे केन्ना शक्य जाता जर तुमचे सारके हे ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज करता ही ऑर्गनायजेशन्स सोशल ऑर्गनायजेशन किंवा इन्स्टिट्यूशन्स तेन्ना हे जे आमचे हें आसा टार्गेट हे आमकां वी कॅन अचीव दॅट टार्गेट. आनी आयज सांगपाची गोश्ट म्हणजे जवळ आमचे कडेन 70 to 75% जे डोनर आहा ते वॉलंटरी आहा. सो रिप्लेसमेंट डोनर इज जस्ट 20 to 25%. तेन्ना सगळ्यां कडेन गोंयकारांचे जे कोण फिट डोनर आहा अबाव 18 to 60 प्रत्येक 3 म्हयन्यान किंवा 4 म्हयन्यान खंयसरूय जर ब्लड डोनेशन कॅम्प आहा जाल्यार दिवचे. 318 कॅम्प फक्त GMCन केलेले आहा. फक्त GMC ब्लड बँक गोंयांत 3 ब्लड बँक मेजर्स आहा. एक आझिलो, एक ऑस्पिसियो आनी GMC. सो आमी 318 कॅम्प केलेले गेल्या वर्सा आनी ह्या वर्सा आमी टार्गेट आहा 350 कॅम्पाचे ऑल ओव्हर गोवा. ऑल ओव्हर गोवा. ते प्रमाणे आउट ऑफ सायड गोवा सुद्धा वयता. जशें सावंतवाडी क्लोज बाय विथीन 100 किलोमिटर आमी वी ट्रॅव्हल टू महाराष्ट्रात सुद्धा ट्रॅव्हल करता कॅम्प करपाक. डॉक्टर आणि एकदा नाव सांगा तुमचे. म्हणजे नाव डॉक्टर संजय कोलगांवकर मेडिकल ऑफिसर ब्लड बँक. विद्या मिशन गोवा शाखेतर्फे गोवा ज्ञान साधना केंद्रातर्फे आम्ही आज ब्लड डोनेशन कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो म्हापसा रेजिडेन्सी म्हापसा हांगा. आणि ताका बरो स्कोर जाला. मोर दॅन 35 पिपलांनी डोनेट केल्ले आसा. ह्या ब्लड डोनेशन कॅम्पा बरोबर आमी आज आमचो जीवन विद्येचो एक ड्रायव्ह आसा ऑर्गन डोनेशन कॅम्प ऑर्गन डोनेशन ड्रायव्ह तोय बीन आमी आयज ऑर्गनायज केल्लो. आणि GMCची श्रद्धा केळकर हाणें आमकां आयज मार्गदर्शन केलें ऑर्गन डोनेशन बद्दल. आणि आम्ही जितले जमलेले जीवन विद्या मिशनचे जे लोक असले त्यांनी सगळ्यांनी प्लेज घेतली की तांचे ते ऑर्गन डोनेशन करतले म्हणून. म्हजें नांव दीपा केसरकर आणि हांव जीवन विद्या मिशन गोवा ज्ञान साधना केंद्राचे सचिव जावन आसा. माझे नाव मृणाल परब आणि ब्लड डोनेशन कॅम्पाक म्हाका खूब बरें दिसलें बिकॉज म्हाका दिसता की एक ऑपॉर्च्युनिटी बरी ऑपॉर्च्युनिटी कशी बिकॉज ते ब्लड डोनेशन जे केलां ते अशें म्हणटात की हांव आनीक 3 लायफ्स हांवें वाचोवंक शकना. सो तेच्या खातीर म्हाका बरें दिसलां की म्हाज्या थ्रू कोणाक तरी बरें गरज पडटली. तुवें फर्स्ट टायम दिला फर्स्ट टायम. सो दुसऱ्यांक कितें मेसेज आहा. अशेंच मेसेज दिवपाक सोदता की हांव यंग ब्लड सो अशी सगळी जी कोण यंग तरुण आहात ती तेंच्यांनी सुद्दां अशें मदत करून एज अ ऑपॉर्च्युनिटी घेवपाची आनी लायफ सेव करपाची. हांव डॉक्टर शुची सोलंकर आणि आमची फूल गोवा मेडिकल कॉलेजीची ब्लड बँक आयज हांगा येयल्ली आसा म्हापसा रेजिडेन्सी जीवन विद्या मिशनाचे ब्लड डोनेशन कॅम्पाक. आणि आमकां हांगा खूब बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. 30+ आमकां ब्लड डोनेशन्स ऑलरेडी जाल्ले आसा आनी डोनर्स आजुनूय येत आसा. आणि सगळे डोनर्स खूब अशे मोटिवेटेड आशिल्ले ब्लड डोनेट करपाक आनी सगळे हांगा बऱ्या भशेन जाल्ले आसा. मेसेज कितें आहा लोकांक. की चडांत चड लोकांनी ब्लड डोनेशन करपाक फुडें सरचें फर्स्ट टायम म्हणून बीन भिवन रावचें न्ही. बऱ्या भशेन सगळे जाता पळोवंक शकता सगळे डोनर्स बऱ्या भशेन हांगा ब्लड डोनेट करता. सो चड लोकांनी फुडें येवचें. फर्स्ट टायम डोनर कितले आशिल्ले आयज. हां फर्स्ट टायम डोनर कितले आयिल्ले. 75% आयज फर्स्ट टायम डोनर्स आशिल्ले. 25%. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.